दिव्यवाणी 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 आमच्या समया जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचनो दिव्यवाणी लाईव्ह या मागण्याच्या विधीची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार, ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सर्वेस्परा ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुझ्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमचे सवे आसो. भोवमोगाच्यानो दिव्यवाणी लाईव्ह हे मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही देवाक लागीं सरता आणि देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावता. सर्गींचो अनुभव आमकां जाता. तर आमकां अनुभव जावचो तो देवाचो संतोष, आनंद, शांती, समाधान आमी एका गिताद्वारे आमी गावया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलो अपरमीत मोग. जेजूचो अपरमीत मोग. जेजूचो अपरमीत मोग. तळणांतलो, गडणांतलो, उंचायेक मेळणांतलो जेजूचो अपरमीत मोग. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली दया माया. जेजूची दया माया. जेजूची दया माया. थळणांतली, गडणांतली, उंचायेक मेळणांतली जेजूची दया माया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलें शांत समाधान. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असलें शांत समाधान. जेजूचें शांत समाधान. जेजूचें शांत समाधान. थळणांतलें, गडणांतलें, उंचायेक मेळणांतलें जेजूचें शांत समाधान. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली सुडका सोडवून. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळ हांवें भोगूंक ना. असली सुडका सोडवून. जेजूची सुडका सोडवून. जेजूची सुडका सोडवून. थळणांतली, गडणांतली, उंचायेक मेळणांतली जेजूची सुडका सोडवून. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांती आमकां संपूर्ण परिपूर्ण सुडका सोडवून तूं दिवंक आशेताय. वय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तांती आमकां सासनीक शांती, समाधान, ती दैवीक तृप्ती, संतृप्ती, संतोष, आनंद, ती खुशालकाय तूं आमकां फोव करताय. दिव्यवाणी लाईव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तुझ्या कृपे देण्यानी आम्हा समेस्तांक तूं भरपूर तरान आशिर्वादीत कर. आमच्या मध्ये असल्या भुरग्यांक शिकोवंक विशयी जाणवाय, बुदवंतकाय, उगडासाची सकत समजणी आनी जिवितान आडवाटेन वचत असल्या संगतीतान अलग रावंक पवित्र आत्म्याची सकत फाव कर. तरणाट्यांक बरी तांची देणी उर्जीत करूंक, तांचें वंसलें शिकप तांणी शिकोवंक आनी वेळार कामाक लागून व्यापार वैभट कर, या शेताबाटांनी वावर कर. बरो दीस पडतो ग्रास सोडून आपल्या कुटुंबाक आपणाकच आनी समाजाक एक आशिर्वाद जावंक तांकां फाव कर. वेळार तांणी तांचो बेस विंसूंक बापा तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड फाव कर. तुज्या सुवार्ते खातीर तांणी वावरी जय
वेळार काजरी जिबीत तांणी आपणायचे वय कुटुंबांत घोव बायलांनी एकामेकां समजून जी आसा देखून सर काजरी जोड्यां पासत हांव मागता आनी तशेंच भुरग्यांचें देणें आशेतल्यांक वेळार भुरग्यांचें देणें दी बरी खरी आदर्श आवय बापूय जावन जियोंकूच जाय आसल्यार सर कुरपे देण्यान तांकां बरें भुरग्यांक आवय बापायक विधेय जाय शंकर आनी कुटुंबांत शांती समाधान रास करी शंकर तांकां तांचो म्हणलो जागो घर उदकाची बांय तोट आनी जे कितें आशेता सवलत्यो सगळ्यो तांकां फावो कर आनी विशेश जावन कुटुंबा जिविताची ददोसकाय वय बापा सर्गीन तुज्या सिंहासनांतल्यान हर एक कुटुंब नांव घेता हर एक कुटुंबांत बापा तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड थंयसर वय प्रकाश बरीत जावन परजळोवन दी प्रायवंतांक पिडेस्तांक कश्टतल्यांक आनी व्हड अर्थीक अडचण्यांत आसलेल्यांक हर एक तराचो आधार कुमोक आनी सहकार मेळोवन दी बापा हर एकल्यांच्या गरजां पासत भावार्थान विस्वासान तुजे लागीं परतून मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्या न्हू कशीं आसा तुमी सगळीं वय तुमी म्हाका पळोवंक शकतात पण हांव तुमकां पळोवंक शकना तरी मोगाचें न्हू हांव तुमकां जाणा थंय हांगासर मेळटा आसतना तुमी म्हाका सांगतात दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत येवच्या त्या सर्मा वरवीं प्रवचना वरवीं तुमकां जायतें बरेंपण लाभलां म्हणून तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वेपार वैवटाचेर तुमच्या कामाच्या जाग्यार भुरग्यांच्या शिकपाचेर आनी हर एकल्यांच्या येवजणेचेर भरपूर देवान आशिर्वादां घाल्यांत देखून दिव्यवाणी लायव्ह हे मागण्याचे कार्यक्रम देवान फावो केल्ल्या पासत आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवया आनी तो आमी वांटो घेवया आनी ते यूट्यूब चॅनल आनी ते यूट्यूबार येवचे ते विडियोज म्हाका हेरांक आमी धाडया थंयच आमी सबस्क्रायब करया तशेंच ते लायक बटनी आमी दामया म्हाका तुमकां हांव बरें मागतां आज आमच्या नियाळाक आमी घेवया त्या देवाचें उतर जुवांच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 32व्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 8 वर्स 32 समी जेजू तांकां सांगूंक लागलो तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले तुमी 7 जाणां जातल्यात हय मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें 7 जाणां जायचे हें 7 म्हाका तुका उगडापें जायचे आनी आमकां संपूर्ण सुटका अनुभव जायचे संपूर्ण सोडवण अनुभव जायचे संपूर्ण स्वातंत्र्य अनुभव जायचे मोगाचें न्हू हर एकल्यांक आमकां आसची आशा दिसता न्ही कितें फ्रिडम वी वॉन्ट टू बी फ्री इन लायफ संपूर्ण तरां संपूर्ण स्वातंत्र्य सुटका सोडवण मोगाचें न्हू आमी जोडूंक आशेता अशें आमी चिंता सुटका सोडवण आनी स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या वेळार आमी संतोश भरीत जातले खुशाल भरीत जातले आनंद भरीत जातले हांसून जियोंक शकतले आमकां सर गरजो आमकां तिरसूंक जाय तसले सवलत्यो आनी तसले सर आशिर्वादां बेसावां आमच्या जिवितांत आसतलीं म्हणून स्वातंत्र्य म्हणटा आसतना मोगाचें आमकां भारत देशाचो स्वातंत्र्य उडास येता 1947 इस्वेंत ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमच्या भारत देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें पूण मोगाचें हें स्वातंत्र्य संपूर्ण परिपूर्ण स्वातंत्र्य न्ही हें केवल एक राजकीय पॉलिटिकल फ्रिडम राजकीय स्वातंत्र्य जावन आसा ब्रिटिशराच्या हातांत तावन राजकीय तरान स्वातंत्र्य मेळ्ळें पूण हेरां संगतींनी मोगाचें आमकां स्वातंत्र्य तक्षण मेळोना देखून मोगाचें त्या काळार सयत सबार जाण ब्रिटिशरांक सांगूंक लागले की आमकां तरी स्वातंत्र्य नाका तुमी येवन आमचेर अधिकार चलया आनी थोडीं वर्सां थोडे शहरां आनी थोडे गांव आनी थोडे प्रदेश मागीर ब्रिटिशराच्या अधिकारा खाला रावोंक आशिल्लीं कित्याक ती म्हणालीं जर तर आमकां तुमी राजकीय तरान स्वातंत्र्य दिल्यार आमच्या गांवांत सारकी अभिवृद्धी जावची ना आनी अभिवृद्धी खंडीत जावची ना मात न्ही आमचे पुलीस भ्रश्टाचारी जावन आमचेर अन्याय करतले अनित करतले ह्या ग्रेस्त मनीस आनीक चड ग्रेस्त जातले दोबळ्यांक तांच्या हाता सकला दामतले ह्या उंच कुळयेचे त्या सकयल्ल्या कुळयेचे साद्या लोकांक ह्या नीच कुळयेच्यांक तांकां दामून दवरतले देखून आमकां राजकीय स्वातंत्र्य नाका कित्याक राजकीय स्वातंत्र्य नासल्यार दुसरें स्वातंत्र्य आमकां आसूंक साध्य आसा कित्याक तुमी जर तर ब्रिटिशार सोडून वयशे जाल्यार आमचे रोड बरे आसचे नात आमकां बरे सवलती आसचे नात आमकां सगळ्यांनीतल्यांनी न्याय मेळचो ना अनित मेळटली देखून भेदभाव आसतलो झगडीं झुजां चड जातलीं देखून आमकां स्वातंत्र्य नाका म्हणून देखून मोगाचें स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें म्हणून आमी चड आनी चड समजचें आनी ह्या विशयान नियाळ करतना म्हाका उगडास येता सावथ आफ्रिकाचो फ्रिडम स्ट्रगल हाचे मुखेलपण घेतलो नेल्सन मंडेला तांच्या देशाचो तो पितामहा तांच्या देशाचो महाबापूय तो सावथ आफ्रिका ब्रिटिशरांच्या हातांत तावन वय सुटका स्वातंत्र्य सोडवण दिवचे खातीर लगभग 30 वर्सां
सारकें सांगचें जाल्यार 20 आनी 9 वर्सां जैलांत आसलो. थंयसर ब्रिटिशरांनी ताका जायते कश्ट केले आनी त्या जैलाच्या अधिकाऱ्यांनी ताका जायते कश्ट केले. पूण जेन्ना ताका सुटका मेळ्ळी, सुटका मेळ्ळ्या वेळार थोड्यांनी ताका विचारलें, पुगत्यान ताका विचारलें, नेल्सन मंडेला तूं आनीकी रागार आसाय गी ब्रिटिशरांचेर, तूं ब्रिटिशरांचेर या सावथ आफ्रिकांत आसच्या त्या गोऱ्यांचेर फारीकपण घेवंक आशेताय गी म्हूण विचारता आसतना ताणें सांगिल्लें जावन आसा, हांव जर तर रागार जालो तर हांव फारीकपण घेचें म्हूण चिंतलो. जर तर हांव रागार जालो, फारीकपण घेतलें तर हांव त्या रागाचो गुलाम जावन उरतलो, क्रोधाचो गुलाम जावन उरतलो, सांगाताचो फारीकपणाचो गुलाम जावन उरतलो. देखून म्हाका खरी स्वातंत्र्यता जायचे. म्हाका राजकीय स्वातंत्र्य मेळ्ळ्यार पावना, म्हाका म्हज्या आत्म्याचें स्वातंत्र्य जायचें. पळय मोगाच्यान हर एकल्यांक आसा ती एक आशा काळजाच्या गुंडायेंत आमी खरेपणी नीज स्वातंत्र्य, नीज ती सुटका सोडवण अनुभव करीचे म्हणून. देखून दैवीक रेत्रे मंदिराक वस्तेच्या रेत्रेक येतात. मुल्कींत आसा डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर, दैवीक उलो रेतीर मंदिर. ह्या डिवायन रेतीर मंदिराक जायतो लोक येता. गेल्या त्या फावटी सुटकेची रेते दवरल्या वेळार लगभग 200 लोक वस्तेची रेतीर रावंक आयलो. हांगासर रुमा सयत पावना तितलो लोक हांगासर आयलो. आनी हांगासर रेतेर केल्या उपरांत जायते जाणांनी हांगासर व्हडा संतोशान आनंदान उमाळोन येवच्या त्या खुशालकायेन तांणी म्हळें कितली अपुर्बेची रेतीर देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां सुटका मेळ्ळी. देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां तो भरोवन वमताच्या मापान संतोश आनंद मेळ्ळो. देखून म्हाका न्हू कशें आमकां सुटका मेळटा, कशें आमकां सोडवण मेळटा, कशें आमकां स्वातंत्र्य मेळटा. थोड्यांनी चिंतचें आसा सुटका स्वातंत्र्य म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्लें खावचें, जाय जाल्लें पियोवचें, जाय जाल्ल्या वेळार न्हिदचें आनी जाय जाल्ल्या वेळार उठचें, जाय जाल्ल्या लाग्यार वेचें आनी जाय जाल्ली तराची इश्टागत करचें, जाय जाल्ले तसले संबंद जोडचे, जाय जाल्लें बरें करचें. पूण मोगाचें न्हू हें खरें स्वातंत्र्य न्ही. खरें स्वातंत्र्य म्हळ्यार मोगाचें न्हू आमकां विंसवण करूंक स्वातंत्र्य आसा जें. वी मस्ट बी फ्री टू चूज. कितें खायचें तेंच खावंक आमकां आसा जें स्वातंत्र्य, कितें पियेचें तेंच पियोवंक आमकां स्वातंत्र्य आसा जाय. जर तर एकल्याक कितें पियेचें म्हूण स्वातंत्र्य ना, ताका कळीत आसा सोरो बरो न्ही, पूण सोरो पळयत आसतना पियेनासतना रावंक जायना तर तो सोऱ्याक गुलाम. जर तर एकल्याक डाक्टरान म्हणा ती च्या पियेल्या कॉफी पियेल्या जिवाक बरी न्ही म्हणून, पूण ती च्या पियेनासतना कॉफी पियेनासतना जायना. ताका ती साकर बरी न्ही म्हण सांगल्या, पूण ते साखरेचो लाडू पळयतना खायनासतना जायना. तर त्या एका सोयेक तो गुलाम या त्या एका आशेच्या बंदडेन तो आसा. देखून खरें स्वातंत्र्य जावन आसा जाणवायेन आनी समजणेन. वय हांवें म्हजें विंसवण करची, खावच्या विशांत या पियोवच्या विशांत, या वर्तन करच्या विशांत, या कितेंय हांव करतां हांव जाणा जावचें ताचो प्रभाव कितें, हांव केल्या उपरांत ताचो परिणाम कितें जातलो, ताचो प्रभाव कितें जातलो तें जाणा जायचें. देखून इट इज एनलायटनमेंट. मतीचो उजवाड येवचो. एकलो भुरगो म्हाका तरणाटो सुटकेच्या रेत्रेक आयलो, आवय बापायन सांगिल्ल्या खातीर आयलो जावंक पुरो, जाल्यार तो म्हाका पयल्या दिसा विचारतालो स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें, जाय जाल्यार बरें करचें न्ही गी. तर म्हज्या मम्मी डॅडीन म्हाका हांगासर रेतेर करूंक आपूण हाडलां. म्हाका मन नातलें तर म्हाका स्वातंत्र्य सुटका ना जाल्यार हांगासर म्हाका सुटका स्वातंत्र्य मेळचें कशें. तेन्ना हांवें म्हळें तूं हांगासर रेतेर कर, उपरांत तुका समजतलें म्हण. बरी रेतेर तांणी केली. देवाक अर्गां, कित्याक म्हजे कडेन जायतो उलयतलो हांवें ताका ताच्या जावालांक वय बरें आयकून थोडे जावा बी हांवें दिल्यो. रेतेरीच्या अकरेक तो म्हणटा फादर हांव जाणा जालो नीज सुटका सोडवण म्हळ्यार कितें गे म्हणून. हांवें विचारलें कितें तें. तशें म्हळ्यार स्वातंत्र्य म्हळ्यार सुटका म्हळ्यार म्हाका जाय जाल्ल्या बरें करचें न्ही, बगार कितें म्हाका बरें, कितें म्हज्या बऱ्या फुडाराक गरजे पडचें, खंयचें म्हज्या जिवितांत नासाक व्हरून पावयता ताचे थावन हांवें पयस रावन वय अपुर्बेची विंसवणी करूंक म्हजें ती मोतीची जाणवाय आनी काळजाची ती भोगणां आनी जिवितांत दृढ निचेव द वील पॉवर आसचेंच नीज सुटका सोडवण. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हाका कितल्या अपुर्बेची ताका जाणवाय हांगासर रेतेर वेळार मेळ्ळी. देखून म्हाका सुटका सोडवण जावन आसा. वय आमी कितेंय करता आसतना ताचो परिणाम कितें जायत, ताचो प्रभाव कितें जायत. हांव म्हज्या मुखल्या जिवितांत जें कितें करता तातूंत हांव बंदडेन सांपडोन गी, जैलांत पडोन गी, म्हजें शिकाप पाड जायत गी, म्हजी शांती समाधान पाड जायत गी, म्हजी बरी भलायकी पाड जायत गी, हांव एका सांकळींत सांपडोन गी, हांव संपूर्ण तरान कितेंच बरें करूंक म्हाका असाध्य जावचें तसल्या परिस्थितींत हांव सांपडोन पडोन गी. म्हाका हें
सत म्हाका तुका उगडापें जाता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सबार जाणांक म्हाका स्वातंत्र्य म्हळ्यार कितें? स्वातंत्र्य म्हळ्यार जाय जाल्लें फ्रेंडशीप करचें. आनी थोड्यांक स्वातंत्र्य म्हळ्यार एकसुरेपणे रावचें. आतां स्वातंत्र्य खंयचें? इश्टाघात करची की इश्टाघात करिनासतना रावचें. थोड्यांक स्वातंत्र्य म्हळ्यार जाय तितले पयशे करचे, जाय तितले बऱ्यांतले बरे सवलती आसच्यो, ग्रेसकायेन जिवोवचें. आनी थोड्यांक म्हाका स्वातंत्र्य म्हळ्यार दुर्बळकायेन जिवोवचें. थोड्यांक स्वातंत्र्य म्हळ्यार मजेन घामातांक रक्तमासाचे वंदवण्यांत जे कितें तांचे पंचेंद्रिय सांगता गे, तांचे दोळे कितें सांगता, कान कितें सांगतात, तांचे ओंठ कितें सांगता, तांची जीभ कितें सांगता, तांकां तांचें पोट कितें सांगता, तांचे लैंगीक वडणें कितें सांगता, त्या प्रमाणे जिवोवचें. आनी थोड्यांक म्हाका ह्या सर्वतावन पयस रावचें, ह्या त्याग सॅक्रिफीस करचें. थोड्यांक म्हाका काजर जावचेंच एक फ्रिडम, सुटका. आनी थोड्यांक काजर जायनासतना रावचें एक सुटका. आनी थोड्यांक वेगळाचार डिवोर्स करचो एक सुटका. थोड्यांक भोंवचें घामातां करचें, दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार वयचें एक सुटका जाल्यार, आनी थोड्यांक घरा भितरच रावची एक सुटका. थोड्यांक बरें न्हेसची एक सुटका जाल्यार, आनी थोड्यांक उणें न्हेसचें, विणगे रावचें, ह्या पांयां वोणां घालनासतना रावचें तें एक सुटका. आनी थोड्यांक जाय तितलें घामातां करचें सुटका जाल्यार, आनी थोड्यांक म्हाका दूख सोंसची एक सुटका. म्हाका दूख सोंसूं मन आसा, हांव ती दूख सोंसतां. तशें म्हणून थोड्यांक आपणाकच घाय केल्लेय आसात. तर आमकां आध्यात्मीक तरान म्हाका कितें सुटका जावन आसा? पवित्र पुस्तक तरी म्हणटा, देवान आमकां सुटकेच्या जिविताक आपयलां, गुलामपणाच्या जिविताक आपोवना. देखून देवान म्हाका आमकां सुटका दिवची तर संतोश बरीत जावंक, आनंद बरीत जावं, खुशाल बरीत जावं, शांती समाधानाचो जावंक म्हाका आमकां देवान रचलां. तर तें विंचचे तसलें स्वातंत्र्य आमकां जायचें. संतोश बरी जावंक हांवें विंचूंक सकाळचें, शांती समाधानाचो जावंक हांवें विंचूंक सकाळचें, पवित्र जावंक, भाग्यवान जावंक, शांती समाधानाचो जावंक हांवें विंचूंक सकाळचें. देखून किर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 16वो अध्याय 11वी वड, साम 16:11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती, आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. हालेलुया. हांगासर आसचे शब्द कितले अपुर्बेचे बळ्या म्हाका देवा मुखार, देवा समोर हर एक फावटी म्हाका आमी मागणी करता आसतना वी स्टँड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड. आमी कुडीन भौगोलीक तरान हांगासर ह्या जाग्यार शारिरीक तरान आसल्यार आमच्या आत्म्यान, आमच्या भोगणांनी, आमच्या चिंतनांनी आमी सरकार देवा बापाच्या हाजरपणांत आमी आसता. देव आमच्या दोळ्या मुखार आसता. देवा थावन ती कुरपां आमचें तें व्हळून येता. देवा भोंवतणी आसा तो सस्नीक परजड, सस्नीक महिमा, सस्नीक उजवाड तो आमी अनुभव करता आसतना आमची खंत, बेजाराय, आमचें दूख सगळें नपयस जाता. आनी ताच्या बदलाक आमकां विशेष शासनीक सूख आमकां अनुभव जाता. देखून आमकां आध्यात्मीक तरान जियेतल्यांक, खऱ्या क्रिस्तांवांक स्वातंत्र्य म्हळ्यार देवाच्या हाजरपणांत जियोवचें आनी शासनीक जिवीत असो अनुभव आमी करचो. आमी वाचता मुणयो बुकांत 10व्या वसरांत 20 आनी 1 वडीर, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10:21. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा, वावर ती कांयच वाडोवंक सकानांत, सोडोवंक सकानांत. प्रेज द लॉर्ड. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद ग्रेस काय हाडटा. ग्रेस काय म्हाका सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मात न्ही. ह्या संवसारांत आडवाटेन गेल्यारय आशिर्वाद ग्रेस काय मेळटा. देखून थोडीं जाणां कितें करतात, शॉर्टकट करतात. ह्या दिसांनी सबार जाणां आयलीं आमकां सांगूंक तांचे पयशे लुटले म्हणून मोबायलाचेर. बँकावाल्यांनी परतून फोन केलें, बँकाक आपयलें, क्रेडीट कार्ड काणगे, क्रेडीट कार्ड काणगे. नाका आसलें, मन नातलें तरी काण घेवन दवरलें. अशेंत बँकाक एक संतोश आसूं दी म्हणून दवरलें. पूण उपरांत तांचे मोबायल हॅक केला कोणेंगी आनी तांच्या क्रेडीट कार्डांतल्यान पयशे गेल्यात. पयशे गेल्या उपरांत तांकां कळलें, वचून बँका विचारतना तुमी पयशे काडल्यात म्हणून. ही म्हणटा आमी काडूं ना. आनी ती म्हणाली क्रेडीट कार्डान काडल्यात. आनी तांकां बँकवाल्यांक सांगतना तुमी क्रेडीट कार्ड नाका म्हळ्यार दिलात आनी तांचे तुमी ताजे अपर लिमीट केवल तुमी एक 50,000 दवरली, पूण आतां 3 लाखाचे वयर पयशे कशे गेल्यात. मागीर उपरांत पुलीस कंप्लेन केल्या उपरांत सोदून काडटा कळ्ळें बँकाच्या ऑफिशियली तांचे सांगता त्या कोण फ्रॉडस्टर आसात, फ्रॉड करतात, स्कॅम करतात, लुटतात, तांचे सांगता मेळून हांचे पयशे लुटल्यात. पळय म्हाका ह्या तरान हे स्कॅमस्टर, हे फ्रॉडस्टर, हे चोर, लुटकार पयशे करून पळयतात. पूण आज ते सांपडल्यात, ते जैला गेल्यात. हांचे पयशे कितें देवा करगा फाटीं मेळ्ळ्यात. पूण जायते जाण
आड वाट्यान वचून ग्रेस जावंक कुशालवाय बगूंक आनी संवसाराची घमातां सवलती अनुभव करून पळयतात. पूण ताचे सांगता वावरी ती सोडून घेतात, ताचे सांगता कश्टी सोडून घेतात, नश्टी सोडून घेतात, दुखी सोडून घेतात, बंदडी सोडून घेतात, पुलीस केस, कोर्ट केस, जैलाची शिक्षा आनी असले होगडायतात, आस्तबदीक होगडायतात, कुटुंब होगडायतात, काजारी जिवीत होगडायतात, तांचे शिकाप होगडायतात. देखून देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद. देखून मोगाचें न्हू खरी सुटका जावन आसा सर्वेस्पराचो आशिर्वाद जोण घेवचो. सर्वेस्पराच्या आशिर्वादान बरें शिकप, बरो फुडार आसा करचो. सर्वेस्पराच्या आशिर्वादान एक बरें कुटुंबां जिवीत जिवंक पळोवचें. सर्वेस्पराच्या आशिर्वादान ग्रेस काय जावंक पळोवचें. त्या दाळा खंयच्या स्तराचे कश्ट, संकश्ट, पिडा शिडा, अनवरां, समस्या मोगाचें न्हू वाडोवंक असाध्य थंयसर जाता. म्हजो एकलो इश्ट ताच्या जिवितांत तो आयिल्ले कश्ट म्हाका सांगता. तो आनी ताची पत्नी तांणी तांचो जागो होगडायलो, पयशे होगडायले. देखून तो इश्ट ताचे बायले सांगता मावाड्यान येवन रावलो. कित्याक ताची सासूमाय भारी प्रायवंत जाल्ली, तिका कोण नातली पळोवंक. तिची आनी एक धूव आनी एक पूत काज जाले आनी ती पयस आसली. आनी तांकां तिका बरेंकन पळयलें, घर रिपेर केलें, लगभग एक 20-30 लाख रुपया खर्चिलो. आनी त्या व्हडली मांयक बरेंकन पळयलें. पूण एक पटीन ती तांच्या भुरग्यां खातीर अमेरिका गेल्ल्या वेळार एक 3 म्हयने रावन फाटीं येची जाल्यार ह्या आवयन प्राय जाल्या तिका. जाल्यारय पुताक आपूण आस्तबदीक सगळी पुताच्या नांवार केल्या. हांकां कांयच आस्तबदीक सोडूना. दुवेक दोगांय दुवांक कांय दिवना, कांयच दिवना, पुताक आस्तबदीक दिल्या. आनी आतां ती येवन रावल्या. एका हप्त्या भितर तांकां कोर्टांत नोटीस येता तांणी घर खाली करचें म्हूण. ही एक व्हडा कश्टां संकश्टांक सांपडल्या. भोव निराश जाल्यान, डिस्पेर जाल्यान. कित्याक असले अनवर आमचेर आयिल्ले म्हूण रडोन आसात. मोगाचें असल्यांक कसली सलाह आमी दिवयेत. असले कितले जाण कश्टांतली आसात. हांवें तरी म्हणजे मोगाच्यान तांकां देवीक रेतीर मंदिराक आपोवन हाडलें आनी रेतीर करता आसतना तांकां मेळ्ळें देवाचें उतर. किर्तन 30:7 चवथी वळ, Psalm 37:4. सर्वेस्परा तें तुजो संतोश सोद, तोच तुका तुज्या काळजाचे सर अत्रेग तो तुका फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्परा तें तुजो संतोश सोद. खरी स्वातंत्रता, खरे सुटका, खरी सोडवण जावन आसा देवा थंय. देवाच्या हाजीरपणांत आमचो संतोष, आनंद, खुशालकाय आनी आमची सवलती आमी सोदी जाय. तेन्ना देव आमचे सर काळजाचे अत्रेक तो थांबयतलो. हांगासर देवा लागीं मागून बरी रेतेर कर. उपरांत 2-3 रेतेर कर. ती पाटी वता आसतना देवानूच तांकां वाट दाखयली आनी उपरांत ती त्या व्हडली माय लागीं राजी जाली आनी तिचे कडेन बक्षाणें मागलें आनी तिणें मन बदलिलें. तिच्या पुता बरयली ती आस्त तिणें पाटी गाण त्या गाय जाणां भुरग्यांक बरी करून वांटेकन दिली आनी ह्या जोड्याक प्राय जाल्ली. हांकां सादारण प्राय जाल्या 60 वर्सां उतरल्यान हांकां मेळाची आसली आस्त मेळ्ळी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी किर्तनाच्या बुकांत वाचता 30:4 वसरांत 5 वळीत Psalm 34:5. ताचेर नदर लाया, तुमची मुखामळां परजळटलीं. केदींच लजेन तुमची तकली पोंदा घालचे नात. ताचेर नदर लाया, तुमची मुखामळां परजळटलीं. केदींच लजेन तुमची तकली पोंदा घालची नात. वय मोगाचें कितलींशीं जाणां तांची तकली पोंदा घालतात लजेन. कित्याक सर्वेस्पराचेर नदर घालूंक ती विसरातात. सगळ्या संवसारी वस्तूचेर नदर घालतात. पूण मोगाचें पयलें सोम्याचेर नदर घाला. कशें सोम्याचेर नदर घालचें? पवित्र पुस्तक हातीन घेवचो आनी पवित्र पुस्तक वाचचो. पवित्र पुस्तकांत देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवनचे झेसून वय आमकां दिल्ल्या त्या सुवार्थाच्या उजवाडांत आमी जियेत आसतना मोगाचें ताचेर नदर घालची. तेन्ना मेळचो संतोश. मोगाचें केदेंच तो उणो जायना. नाजाल्यार मोगाचें आमच्या जिवितांत जायते कश्ट अनवर येतना आमी निराश जाता. वय खंडी जावन आमच्या मोगाच्या मनशां थंय आमी मरता. मोगाच्या मनशांच्या मरणांतय आमी दुखेस्ता रडता. पूण मोगाचें रडतना आमी उडास जाय. आमचें रडणें इतलें सड जावन सगळीं आमी निराश जावन देदेस्पर जावन आमी डिप्रेशनाक वचून वचो. आमी मानसीक वत्तडान जिवन वचो, मानसीक पिडेस जावन जिवन वचो. कित्याक आमची नदर सोम्याचेर घालता आसतना सोमीच आमकां बुजयता आनी आमकां दैवीक जाणवायेन भरता आनी आमकां जिविताचो नीज अर्थ समजयता. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು सुमने. दॅट इज परमनंट अँड दिस इज टेम्पररी. जर तर हे क्षणिक जावन आसा, सर तर कोणी मेल्ल्या वेळार मोगाचे मनशे मरण पावल्या वेळार आमी जायते दुखेस्त जाता, रडता. पूण त्या दुखांत एका तराचो संतोष. कसलो संतोष? आमचो मोगाचो मनीस मरण पावलो, देवा लागीं गेल्यात, ताका ह्या संवसारांतले कश्ट बांदपा सगळे अखेर जाले
आनी तो देवा लागीं संतोशान आसा, देवा समोर आसा. मरियम हे सांगता, आंजबडयो सांगता, सांता भक्त सांगता, देवा घर घान होगला दिवन आसा. तर आमी ह्या संवसारांत आसल्या आमच्या मोगाच्या मनशांच्या मरणांतय खंडी जावन आमकां दूख जायचें, कसल्या तरान दूख जायचें. एक आमचो मोगाचो मनीस कुडींत आमच्या सांगता ना, तो आमकां कुडींत आमचे लागीं संबंद दवरूंक शकना. म्हणजे आमी उलयलें आयकोंक शकना, या ताणें उलयलें आमकां आयकना. दुसरें, तो जिवंत आसतना आमी ताचो मोग करूना, ताची जतन घेवना, ताच्या गरजांनी पावना जाल्यार आमी ताचे कडेन बोगसणें मागूंक आसा. नीज दूख मोगाचें न्हू आमकां बोगसण्याक व्हरून पावयता, राजी संदनाक व्हरून पावयता. त्या मरण पावल्ल्या मनशा लागीं आमी आध्यात्मीक तरान उलयता. तेन्ना हांगासर सुटकेच्या रेतेरे वेळार, आंतरीक बऱ्या भलायके वेळार, इनर हेलिंग, आमी दोळे दांबून आमच्या जिवितांत जे कोण मरण पावल्या तांकांय आमच्या काळजांत आत्म्यान आमी आपयता, तांच्या लागीं राजी जाता. तांकां जर तर आमी दुखयलां, आमी तांचे कडेन बोगसणें मागता. तांणी आमकां दुखयलां जाल्यार आमी तांकां सांगून, तुमी आमकां दुखयलां म्हूण सांगून तांकां आमी बक्षिता. आनी ह्या उपरांत तांकां आमी सासणाच्या जिवितांत दांडिता. तुमकां देवान सासणाचें जिवीत दिलां, देवाच्या समकार, देवाच्या मोकामळाच्या परजळांत संतोशान रावा आनी आमच्या खातीर मागा. अशें आमच्या पुर्वजां लागीं, मरण पावल्ल्या लागीं एक बरो संबंद आमी दवरून काण घेता. जशें आमी सतमंत सांगता आसतना भक्तांचो एकतार म्हणटा. आमी सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवंतपण आनी सासणाचें जिवीत म्हणून आमी सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 7व्या वचनांत 10व्या वळीर 2 Corinthians chapter 7 verse 10. देवाच्या खुशे प्रमाणे ससलेलें दूख मनशांतें पाश्चाताप उपजायता आनी ताका तारण दिवंक कारण जाता. आनी हातूंत कसलेच सुरसुरे आसचे नात, पूण संवसाराचे रिती प्रमाणे ससलेलें दूख मरण हाडटा. हालेलुया. देखून संवसाराच्या रिती प्रमाणे, रिवाजी प्रमाणे मोगाचें ससलेलें दूख म्हळ्यार हाक बोब मारचें, खालकुंचें आनी मुखार जिवीत ना म्हणल्या बरें चिंतचें, तें मोगाचें मानसीक वत्तडाक आनी मानसीक पिडेक आनी जिविताच्या सुद्यास्वाट जावच्याक कारण जाता. ताच्या बदलाक देवाच्या खुशे प्रमाणे, म्हणजे देवाच्या मांडावळी प्रमाणे दैवीक दूख मोगाचें न्हू आमचें तें पाश्चाताप उपजायता आनी आमकां तारण दिवंक शकता. देखून मोगाचें आमच्या जिवितांत असलें निरासपण, असलें देजेस्परपण, असली खंत बेजाराय आमी दवरून काण घेवची नाका. कित्याक थोडे फावटी ती दूख, ती खंत, ती बेजाराय मोगाचें आमकां एका तराची बंदपास जाता. इवन टेन्शन, एन्झायटीज, वरीज, फियर्स कॅन एनस्लेव अस आनी आमकां एका बंदडेन दवरूंक साध्य आसा, एका सांकळींत जाळांत आमकां सांपडावंक साध्य आसा. कशें अपराध्यांक जैलांत दवरून भायर येनातले बरें करतात गी, त्याच रितीन आमची भिरांत, खवजिणी, अपधैर्य, मोगाच्या मनशांचें दूख आमकां एका तराच्या जैलांत दवरूंक साध्य आसा. तेन्ना कितें जाता, आमच्या जिविताच्या अखेरेक मोगाचें आमकां साल्वसांव मेळना. आमकां साल्वसांव मेळना जाल्यार आमचो मोगाचो मनीस मरण पावलो तो सर्गाव येता आसतना आमकां थंयसर वचून तांचे हांगा थंय यंग जावंक जायना. देखून आमी ह्या संवसारांत जियेतले मोगाचें मरण पावल्यांच्या साल्वासांवा खातीर मागचय आनी आमच्याच साल्वासांवा खातीर मोगाचें आमी पेसाडी जाय. आनी जिविताच्या अखेरेक मोगाचें आमी सगळ्यांनी सासणाक देवाच्या हाजरपणांत जियोन देवाक अर्घान होगळाप दिसय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जॉन पावेल म्हणलो एकलो नांवार्दीक बरयणार एक बरो बूक बरयता. त्या बुकाचें नांव जावन आसा हॅपिनेस इज एन इनसायड जॉब. संतोश आमच्या भितर तावन उपजाता. हॅपिनेस इज एन इनसायड जॉब. संतोश आमच्या भितर तावन उपजाता. देखून मोगाचें खरें स्वातंत्र्य जावन आसा आमी सोम्या थंय संतोश आमी सोदून काडचो आनी सोम्या थंय तो संतोश भोगचो, सोम्या थंय संतोशान जियोवचें. ह्या थरान जियोंक मोगाचें मोरी माय आमकां एक वर्ती धेक, वर्तें प्रेरण आनी वर्तें आदर्श जावन आसा. ती पळया तिच्या जिवितांत सोम्याक आपणाक संपूर्ण तरान समर्पण दिता. लोकाच्या वांजेलांत पहिल्या वचनांत 30 आनी 8 वळीर आमी वाचता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. आबळे हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मरियमेनी ही सांगलेली उतरां तिच्या जिविताचो ध्येय, त्याच्या जिविताचो उद्देश जावन आसलो. आबळे हांव सोम्याची साकर. पळया ती खरें स्वातंत्र्य जोडच्या खातीर सोम्याची देवाची साकर न जाता. देवाच्या शब्दा प्रमाणेच ती जियोंक फुडें सरता. आनी एक तिचें उतर जावन आसा जुवांवच्या वांजेलांत 2ऱ्या वचनांत 5 वळीर. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5. ती साकरां म्हणटा सोम्या जेजून सांगलेल्या बरी तुमी करा. कितली अपुरबायची उतरां. सोम्या जेजून सांगलेल्या बरी आमी करीचे. तें खरें स्वातंत्र्य. कित्याक सोमी जेजू कितेंय सांगता म्हज्या बऱ्याक, तुज्या बऱ्याक.
तुज्या बऱ्या फुडाराक, तुज्या बऱ्या भलायकेक, तुज्या बऱ्या शिकपाक, तुज्या बऱ्या कुटुंबा जिविताक, तुज्या बऱ्या बिझनेसाक, ह्या तुज्या व्यापार वहिवाटांत ह्या जें कितें काम एम्प्लॉयमेंट करताय थंयसर बरें काम करून बरो सांबाळ जावन बरो फुडार आसा करूंक. देखून मोगाचें मरी माय जावं दी आमकां एक देख. देवान तिका कुडी आत्म्या समय सर्गार गेलें आनी घेतलें आनी सर्गा संवसाराची राणी करून तिका कुरवार केलें. तर मोगाचें म्हाकाय तुकाय सर्वेस्पर देव कुडी आत्म्याच्या पुनर्जिवांतपणांत सर्गार वयचें भाग फाव करूंक आशेता. मरी माय बरी तिच्या सांगातपणांत आमी रायकुवर न जावन सासणाच्या जिवितांत आमी परजळतल्या आनी सासणाक समिया जेजू तुवें राजवडकी चलयतल्या. हो बरवसो आमचो जावं दी. देखून दोळे धांपया मोगाचें सर्वेस्पर देवाच्या सिंहासना मुखार आमी उबे रावया आनी थंयसर देवा बापाच्या मुखामळाच्या परजळांत आमी परजळीक जावया. आमच्या जिवीचो काळोख सगळो न पयसां दी. समियाच्या परजळांत बरोवन दी. समियाच्या सर्वेस्पर देवाच्या त्या सिंहासनांत व्हाळून येवची ती कुरपा, ती कुरपेची झर गूण करची सकत तुमच्या माथ्यातान पांयां पर्यंत व्हाळून दी. तुमच्या कुडींत कसली पिडा आसल्या ती गूण जावन दी. हेच घडये तुज्या कुडींत असली पिडा केदें व्हडली जावन दी. दाक्तरान सयत ती गूण जायना म्हूण सांगल्या. ह्या कसलें कॅन्सर 3rd स्टेज 4th स्टेज या देर इज नो रिटर्न म्हूण सांगलां तरी तुका बरी भलायकी लाभतली. यू वील रिसीव दॅट हिलींग. कसलेय बंदडेन तूं आसाय तुका संपूर्ण सुटकाच मेळटली. कसली वायट संवय पियोवची या खावची या पळोवची आयकोवची या करची या जिविताच्या संगतींनी संपूर्ण तरां तुका सुटका मेळटली. कोणें हेरांनी जादू मंत्रां माट मंत्रां पितीसपणां बंब्या बुजां मुर्ती बुजां काळोखाची पदवी दाण तुका बंदडेन दवरलां तरी त्या सर शिरापांतले सर बंदडेंतले तुका ह्याच घडये सुटका मेळटली. तुजें जिवीत जातलें नंदन. संपूर्ण तरां सर्वेस्पराच्या हाजरपणांत तूं उबो राव आनी देवा लागीं भक्तीपणान माग. बोमकाळा सर्गीचे बाबा दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवन त्या हर एका म्हज्या भावा भयणीचेर आशिर्वाद घाल. हर एकांक संपूर्ण सुटका लाभय बापा. हर एक अशुद्ध आत्मे खोटे आत्मे अनक्लीन स्पिरिट्स आमचेतान पयस धांवडय बापा. जेजूच्या खुर्साच्या पांयान तळा ती वायटाची खोटेपणाची दुश्ट पाताळाची अंधकाराची सकत तूं बांदून घाल बापा. ती बसमून गोबर करून उडय. हर एकल्यांक सुटका लाभून दी. हर एकल्यांक खरें दैवीक आत्मीक स्वातंत्र्य मेळोवन दी बापा. तुजे भुरगीं सदांच संतोषान आनंदान शांतीन समाधानान जिवंक फाव कर. जो जी येता आनी राजवड चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसूं, तुमचेय सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमकां अभिनंदन पाठयता. हो सगळो वेळ म्हज्या सांगाता ह्या मागण्यांत तुमी वांटो घेतलो. सगळ्या संवसाराच्या मनशाकुळाच्या गरजा बसो सांगाता मेळोन आमी मागया. गे केन्नाय तुमकां येवंक आसा दैवीक रिती मंदिराक येया. म्हजें नांव आसा, म्हजो एड्रेस आसा, म्हजे फोन नंबरय हांगासर आसा. म्हाका न्हू आमच्या वेबसायटीचें आसा थंयसर यूट्यूब बी आसा आमचें डिवायन कॉल सेंटरचें यूट्यूब तुमी डावनलोड करून तुमचे मोबायल आनी ईमेल घालून थंयसर तुमी रजिस्टर केलें तर तुमकां थंयसर मिसाचीं तेसां धाडूंक जातात, मागण्याचीं तेसां धाडूंक जातात, तुमकां दान धाडूंक जाता, आमचे व्हिडिओ आनी सगळें पळोवंक जाता. तुमी दिव्य वाणी लायव्ह कार्यक्रमाक मोगाचें सबस्क्रायब करा, तांकां लायक करा आनी ते तांतूं वांटो घेया. आनी ताचे ते मालक आसात आमचो भाव अनुपम फर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाचीं आसात तांकांय मोगाचें आमी बरें मागया, सहकार दिवया. तुम्हा समेस्तांचेर देवाची आशिर्वादां हांव मागतां. दिव्यवाणी